जुवांचे सुवार्तेंत बापा आणि पुता मदल्या संबंधांत भावार्थ्यांचे जिवीत भोव आपुरबायेन मेळयला. हो संबंध जेजूच्या तोंडांतल्यान सुवार्ता आज विवरिता. जेजू एके कुशीन आपणाकच बापान धाडलोलो म्हूण आपयता तर, आनी एके कुशीन भावार्थ्यांक बापान आपणा अधीन केल्ली म्हणून आपयता. अशें जेजूच्याच उतरांनी बापा आनी आमचे मदें जेजूचें मध्यस्थपण स्पश्ट जाता. म्हूण धरून जेजून बापाची कुशीच आपली कुशी म्हणच्यात आमच्या व्हड आदायाचें सत उगडापें जालां. तर बापाची कुशी कितें? आमच्या व्हड आदायाचें सत कितें? मरण आदाय बिलकुल न्हय, बगार लुकसाण. सासनीक जिवीत मात्र आमकां आदायाचें. जेजून सांगचे प्रकार आमकां म्हणजे बापान जेजू अधीन केल्ल्यांक सासनीक जिवीत मेळूंक जाय म्हणलीच बापाची कुशी, आनी तांणी निमाण्या दिसा जिवंत उठोवंक जाय म्हणलीच बापाची कुशी. आमचे उद्देशी बापाचें मन कसलें आनी बापाची कुशी जाणा जाल्ल्या जेजूचें मन कसलें म्हणलें सुवार्ता आज उगडापें करता. आमी नास जायनाये, बगार निरंतर वा सासनाक जियोवची जायचे म्हणली देवाची कुशी सुवार्ता उगडापी करता. मोर्नांतलें जिविताक उतरच्याक आनी सासनीक जिवीत जोडच्याक बुनयादी बरीत आसची गजाल जेजूच्या उतरांनी चड स्पश्ट जाता. बाप आमी आपल्या पुता जेजूक सत मानूंक जाय म्हणून आशेता. हांगासर जेजूनच उगडापी केल्ली ही सतां सत मानचें भोव प्रमुख जाता. देवाच्या पुताक लागीं सरचें मोर्नातावन सासनीक जिविताक व्हरची वाट जाता.